नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सिटा वाटपावेल्यान काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी मदीं कोफुसांव आपाक जाय उत्तर गोंयचे सीट जाल्यार काँग्रेसीचो दोनूय सिटांचेर दावो। किल्लपार दाबाळ पंचायतीच्या सरपंच पदाचेर परतून दामोदर बानेकार घरपट्टी घोटाळो उक्ताडार हाडून दिल्लो राजीनामो। महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराताची भलायकी आसा बरी, फुडल्या 48 वरांत दितले डिस्चार्ज, डीन दोतोर शिवानंद बांदेकाराची माहिती। गोंयच्यान अयोध्या वचपाक बेगीनूच खासा ट्रेन वास्कोच्यान सुट्टली 22 डब्यांची आस्था स्पेशल एक्सप्रेस। नाजाल्यार विधानसभेचेर व्हरतले मोर्चा, मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फ्रंटाची शिटकावणी। कोमुंदात जमनीतली गोंयकारांची घरां करात कायदेशीर, रेव्होल्युशनरी गोवंसाची मागणी। आता खबरो विस्तारांत। गोंयांत इंडिया आघाडीचो फुडार अजूनय थारिल्लो ना। सद्याक मुळाव्या पावण्याचेरूय चर्चा सुरू आसा। सिटां वाटपावेल्यान काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी मदीं कोफुसांव सुरू आसा। आम आदमी पक्षाक उत्तर गोंयची सीट जाय जाल्यार काँग्रेसीन दोनूय सिटांचेर दावो केला। आम आदमी पक्षाचो सुप्रीमो आनी दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांय दिसा आदीं गोंयांत आयिल्लो तेन्ना उत्तर गोंयची सीट आपाक दिवपाचेर एकमत जाल्ल्याचें ताणें सांगिल्लें। हे विशीं अमित पालेकराक विचारल्यार तो सांगता, एक खंयची तरी सीट तांकां आमकां दिवची पडटली। दुसरे वटेन पक्षान लोकसभेची जबाबदारी दिल्यार आपूण तयार आशिल्ल्याचें ताणें सांगिल्लें। आमकां तीन नांवां आयल्या, 3 इच्छुक उमेदवार आसा सावथांतल्यान, 2 इच्छुक उमेदवार आशिल्ले नॉर्थांतल्यान, ताका काल नवें एडिशन जाला। सो आमचे कडेन 3 इच्छुक उमेदवार आसा सावथांतल्यान, 3 इच्छुक उमेदवार आसा नॉर्थांतल्यान। आतां आमी तयारी अशे तरेन दवरला आनी आमी तांकां हेंय सांगलां की सपोज इलेक्शनाच्या हातून एडजस्टमेंट करचें पडत आनी आमच्या पार्टीक जर ते मेळना सीट जाल्यार वी कॅन ऑल्सो टॉक टू काँग्रेस एंड डिसायड एज टू अ कॉमन कन्सेन्सस कॅन्डिडेट हू विल बी ऑफ क्लियर कॉन्शियन्स, क्लियर नो बॅकलॉग, नो म्हणजे क्लियर इमेज आशिल्लो एक कॅन्डिडेट आमी दितले, अनलायक द सेम ओल्ड हॉर्सीस which are being run by BJP for last few elections. काल लोकसभेच्या कॅन्डिडेटांची नावां आसा ती आमी जाहीरूय करूना, न्हय तांकां काल आमी त्या मिटिंगाक आपयले। जी चर्चा तांचे कडेन प्रायवेटली कितें करपाची आशिल्ली ती एज अ पार्टी प्रेसिडेंट आय हॅव बीन गिवन फूल लिबर्टी बाय माय पार्टी to take appropriate decision in consensus, in talks with our MLAs and our leaders which are part of Goa. So हे गोंयचे जे गोवा सेंट्रीक डिसिजन आसतले as far as candidate is concerned will be completely taken care of by us. I don't want to be competition to any leader of certainly not of BJP. आमी आमच्या तरेन एक आमची इमेज क्रिएट केल्या, आमी आमच्या तरेन एक शुद्ध राजकारण करपाचें जे राजकारण प्रोग्रेसीव राजकारण आसा ते करपाचो आमी प्रयत्न चलयल्लो आसा। इट इज टू प्रीमॅच्युअर फॉर अस टू रायट नाव से की हांव इलेक्शन लढतलो की हांव इलेक्शन लढचो ना। वेळ आयल्या उपरांत आमी ठरवया लढचें पडलें आनी जर लढोवपाची गरज आसा आनी पार्टीक दिसता किंवा आमचे जे एकत्र इंडिया अलायन्साचे लोकांक दिसता की आमी हे इलेक्शन लढपाक जाय, ते हांवें लढपाक जाय की कोणी लढपाक जाय जाल्यार एज अ वॉलंटियर ऑफ द पार्टी, एज कशें म्हणटा ते आमी सरदार ऑफ द पार्टी, म्हणजे श्यूर आमी सरदार तशें म्हणटा तशें तरेन जे काम करचें पडटलें ते प्रत्येक गोश्टीर करपाक जाय आनी करचेंच पडटलें। तेन्ना खंयच्याच गोश्टीक आज ना म्हणप आनी हय म्हणप इज नॉट द रायट आन्सर दॅट आय कॅन गिव यू। वेळ आयल्या उपरांत पळया, गरज पडल्या जाल्यार खुबश्यो गजाली करच्यो पडटल्यो आनी आमी ती करपाची तयारी दवरल्या। दुसरे वटेन उत्तर गोंयची सीट आपाक दिवपाची शक्यताय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान भायर आयली। सिटां वाटपाची चर्चा केंद्रीय पावंड्यार चालू आसा। गोंयची दोनूय सिटां आमकां जाय अशी मागणी आमी हायकमांडा कडेन केल्ल्याचे पाटकार सांगता। काँग्रेस पक्षाची लोकसभेक तयारी 1 वर्स पयलीं चालू जाली। 40 मतदारसंघात आमचे संघटना रायट अप टू बूथ लेवल
हें आमचें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां. बूथ कॉर्डिनेटर्स BLA आनी तांचें ट्रेनिंग दॅट्स ऑल्सो हॅज स्टार्टेड. गोवा काँग्रेसीन आपलो क्लेम आमचे जे हायकमांड आसा ताचे कडेन आमी क्लेम आमची घातल्या, प्लस आमचे मिटिंग्सूय जाल्या ताजेर ऑन इन डिटेल. आतां इंडिया अलायन्स जे आमचे पार्टनर्स आसात ताजे सीट शेअरिंगाचें डिस्कशन अजून जावना. दॅट आवर हायकमांड वील टेक अ स्टँड ऑन दॅट. गोवा काँग्रेस वील टेक क्लेम फॉर बोथ द सीट्स आनी अल्टिमेटली आवर हायकमांड वील डिसायड एंड टेक अ कॉल ऑन दॅट. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. दामोदर बांदेकाराची परतून एक फावट किल्लपाल दाबाळच्या सरपंच पदाचेर बिनविरोध निवड. बांदेकार हाणें कांय दिसां फाटीं पंचायतींतलो घरपट्टो घोटाळो उक्ताडार हाडून सरपंच पद सोडिल्लें. कांय दिसां फाटीं किर्लपाल दाभाळ पंचायतींत घरपट्टी घोटाळो उक्ताडार हाडून सरपंच पदाचो राजिनामो दिल्लो दामोदर बांदेकार परतून सरपंच म्हणून वेंचून आयला. मंगळारा दामोदर बांदेकाराची परतून सरपंच पदाचेर निवड जाली आनी ती बी बिनविरोध. हें करपा लागून हांवें एक घेतली अंडर ITI मागून घेतली. ओके. आनी अहवाल मागलो तो आमची ऑफिसाची स्लीप न्ही म्हणटा. स्लीप न्ही कित्या वयल्यान कळ्ळें तुमकां स्लीप तुज्यो डुप्लिकेट प्रिंट केल्या तर? डुप्लिकेटच जालें ना. लोक स्लीप घेवन आयले, आमचे रिकॉर्डां कांयच ना, ऑफिसाच्या रिकॉर्डां कांयच ना. ती आमची रिसीट न्हीच ती. पूण हांव टॅक्साचें बीन भरला म्हणून लोकांचें हें आसा. लोकां कडेन रिसीट आसा. रिसीट आसा. हय, लोकां कडेन रिसीट आसा. अशें कितले म्हाजे कडेन कितले केन्ना जालो आतां? खूब तेंप जालें दिसता. कितें पूण हांवें प्रयत्न केलो, पूण कितें आसा एकटो मनीस आमी आतां सरपंच जालें म्हणून म्हाजी जबाबदारी येयली. तेन्ना सरपंच जावं नाशिल्लो पयलीं. आनी जाला तूं आतां सरपंच जाल्ले कोणी रिसिप्टी घेवन येयले? हय, रिसिप्ट घेवन येयले तेन्नाच मागीर म्हाका हें करचें पडलें न्ही. एक्चुअली कितें हांव आतां व्हिडियो कंप्लेन करतलो म्हागेलें तें काम. परतून सरपंच जाले उपरांत घरपट्टी घोटाळ्या विशीं दामोदर बांदेकाराची भाशा मवाळ जाल्या. ह्या घोटाळ्याचेर आतां तो कितें म्हणटा तें आयकात. म्हणजे हो पळय लोकांनी आनी म्हाज्या मेंबरांनी विश्वास दवरला आनी आमदारान आमच्या पूर्ण म्हाका हें दिलां. कितें काम तुगेलें कितें आसा आपूण करतलो. आनी पयलीं कितें जातालें, पयलीं पळय ग्रूप म्हाका आसलो तो मातसो आमदारा विरुद्ध सो येतालो. तेका आतां काम जायना म्हणटकीर हांवें तें राजिनामो दिलो. मागीर आमदारान म्हाका आपूण व्हरलो तो म्हणपालो तें आतां तुवें पळोवपा जाय, सगळो पाठिंबा आपल्याचो आसा. कितें फाटल्या फावटी जो हांगासर घोटाळो जाल्लो म्हणून तुमी प्रेसा मुखार आयिल्ले, ते घोटाळ्या उपरांत मागीर तुमी रोखडेच रिजायन जाले. तेजें कितें? रिजायन जावपाक म्हाका पयलींच थारलेलें. ना पण तो घोटाळो जाला काय कशें कितें? व्हिडियो कडेन पळोवन कंप्लेन पावल्या? जालो बरो पयलीं 10 वर्सां पयलीं जालो तो. आतां आसचोच ना. आतां पूण आतां तुमीच सांगलेलें न्ही 1 म्हयनो पयलीं घोटाळो जालो चालू आसा न्ही. तुमी ते 1 म्हयने पयलीं सांगलेले राजिनामो चालू आसा म्हणटा फाटलो रिसिडीचो तो म्हाजे कडेन हाडून दिल्लो. क्लोज जालो तो? आतां जावचो ना. क्लोज जालो. आता विषय ग्रामसेवक आयले न्हू, तेच्या वेळाचेर तुमी सरपंच आशिल्ले, तुमी घेतलो ना तो हाती? घेतलो न्ही, घेतलो लागलो. पूण ते सगळे फाटलेच रिसिडी सांबाळपा लागले. सो आतां तुजें म्हणणें आसा की तो फाटलो घोटाळो जालो तो जालो, आतां फुडें जावचो ना अशें म्हणणें? फुडें जावचो ना अशें म्हणणें तुजें? हय हय. पण तो व्हिडिओ कडेन कंप्लेनी बी पावल्या त्यो बाय कशें कितें आतां? व्हिडिओ समज एक्शन घेतले जाल्यार तुमी ताका सहकार्य करतले काय ना? आमचे सहकार्य आसतलेच न्ही. दामोदर बांदेकार खंय पयलीं दुसरे गटात आशिल्लो, आतां खंय ताचे पुरायपणान भाजपा आमदार गणेश गांवकराक तेंको. पयलीं कित्याक जो सरपंच जाल्लो दामोदर बांदेकर ताका सपोर्ट जे बाकीचे सगळे टोटल जाणांनी केल्लो खरो, पूण ताका इंडिव्हिज्युअल लोकांनी तिणें दवरलो की आमदाराच्या अगेन्स्ट असो दाखयल्लें चित्र. एक्चुअली तो नासलो, पूण जेन्ना ताका कळोंक लागलें की ना तूं ताका जेन्ना आमदार मिटींग घेतालो तेन्ना ताका खंय वचपाक मातशें ते प्रॉब्लेम हें करताले की खंय तितलो फ्रिडम जालें ताका. सो तो फ्रिडमाय मेळना, ताका काम जावपा येना जालें. ताका दिसलें तो हांव ताका सांगलें की बाबा जर तूं जाता जाल्यार आमचो BJPचो म्हणून सपोज जाता जाल्यार एकदां तूं परत रिजायन जावन आमच्या वांगडा येवचें पडटलें तूं जर आसा जाल्यार. म्हणटकीर तेणें रिजायन जालो आनी ताका म्हणून ताका आमी परत एकदां आमदार हें सरपंच केलो आसा. ताका फक्त इतलें आहलें की जी पंचायत चलची ती आमदाराच्या हेजे अंडर चलची म्हणून लिडरशीप हँडल. तेजें कितें म्हणणें की फाटीच्यान तो आपल्या दिसतालो की दुसरी जी पार्टी आहा ते थोडे जाण की सांगताले आमी आमदाराच्या ऑपोजीट आहा, आमदाराच्या पेनला वचप ना अशें ताका हें करता प्रेशर घालताले. ताका लागून ताका काम करपाक प्रॉब्लेम आसलो म्हणून तो रिजायन जालो. आनी आमदारान ताका उतर दिल्लें आसा जी तुमची कामां उरल्या पळय सगळीं तूं आपल्या फुडें यो, आपूण सगळें करून दितलो म्हणून.
ह्या सगळ्या प्रकरणात मोठे राजकारण जाला इतले मात खरे. मात कळीचो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार बांदेकारांनूच उक्ताडार हाडिल्ल्या घरपट्टी घोटाळ्याचे कितें जातले. काय राजकीय चेपणान हो घोटाळो खंयचे खंय ना जातलो हाचेर सगळ्यांचे लक्ष. आमी किल्लपाल दाबाळ पंचायत क्षेत्रांत आसा. जी किल्लपाल दाबाळ पंचायत पयली जी बोगस प्रकरणां लागून बरीच चर्चेन आसलेली आनी तेजे नंतर मागीर जो सरपंच आसलेलो दामोदर बांदेकर तेणी राजिनामा दिल्लो. लोकांनी गृहीत धरलेलें की सरपंचाची दबाव आयलो म्हणून राजिनामा दिलो. पूण सरपंचान आज स्पश्टीकरण केल्लें आसा की आपूण दबावा खातीर दिवना, आपूण पयलींच राजिनामा दिवपा आसलेलो आनी आपल्याक तें बोगस प्रकरण वयर काडपा आसलें. तेजे 10 वर्सां पयलीं तेज्यांनी जेन्ना आसलें 10 वर्सां पयलींची बोगस प्रकरण म्हणटा तो. आतां सद्या पंचायत वेवस्थीत चलता, आतां कांय बोगस प्रकरण जावचें ना अशें तेणी सांगलां. जालें जाल्यारच आमी ताका खर विरोध करतले अशेंय तेणी सांगलें आसा. आज तेजी परत एकदां जेन्ना राजिनामो दिवन परत एकदां तेजी आज जेन्ना सरपंच पदाची इलेक्शन आसलेलें तेन्ना एकूच फॉर्म पंचायती आयलें दामोदर बांदेकर म्हणून आनी कोणी फॉर्म भरलेलें ना सरपंच पदा खातीर आनी तेजी हांगा एकमतान निवड जाल्ली आसा. आनी एकमतान निवड जाल्ली आसा त्या कारणान जे आसा की पयली संपूर्ण गोव्यात राजिनामो दिल्लो सरपंच परत सरपंच पदी आरूढ जावप ही एक घटना पयलींच पावट जावन आसा. आनी आतां जी पंचायत जाल्या ती भारतीय जनता पक्षाची म्हणून जाहीर जाल्ली आसा. आनी तेणी सतत सांगलेलें आसा की जो विकास खुटलेलो आसा दाबाळ पंचायतीचो आमदार ह्याच पंचायतीचो आसल्या कारणान आतां जोमान कार्य चालू जातलें आनी दाबाळ पंचायतीचो विकास परिपूर्ण जातलो. जी पंचायतीची बिल्डींग अर्दवट आहा तिवूय मार्गी लागतली, मैदान जे आसा तेवूय मार्गी लागतले आनी जे जे प्रकल्प कितें रखडलेले आसा ते सगळे मार्गी लागतले. आमदाराची सहकार्यान आपण मार्गी लावन काम पूर्ण करून घेतलं अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर किल्लपाल दाबाळच्यान एकनाथ केडेकर. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराताची भलायकी सध्या बरी आसा. ताच्या काळजांत एक ब्लॉक मेळ्ळा, ताका सध्या आराम घेवपाचो सल्लो दिला आनी फुडली 48 ते 72 वरां ताचेर देखरेख दवरून तांकां डिस्चार्ज करपा विशीं थारायतले. गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरान सांगलें. Honorable Babush is doing very well. He was emergency, he was stented and there was one block. So now he is completely fine. He is kept on admission just to give him complete rest. Okay. And he is very stable. We will keep him for 48 to 72 hours. गोंयच्यान अयोध्येंत वचपी आस्था स्पेशल एक्सप्रेस 22 डब्यांची खासा ट्रेन सुरू जाता. अयोध्या हे आध्यात्मीक पर्यटना खातीर म्हत्वाचें डेस्टिनेशन. सध्या अयोध्येंत घे म्हूण गर्दी पडला. गर्दी कमी जातकच ह्यो ट्रेन सुरू जातल्यो अशें कळटा. गोंयचे जे राम भक्त आसात तांकां अयोध्या धाम तीर्थक्षेत्राक वचपा खातीर एक खूश खबर आसा. साउथ वेस्टर्न रेल्वेन एक स्पेशल ट्रेन अयोध्या वचपाक अनाउन्स केल्ली आसा. ही स्पेशल ट्रेन अयोध्यासून कर्नाटका आनी गोंयाक कनेक्ट करतले आनी अयोध्या धाम म्हणून ह्या ट्रेनीचें नांव आसतलें. ट्रेन नंबर 06205 ही वास्को ड गामा ते दर्शन नगर हांगासर आसतली. हांगासर ही ट्रेन सुट्टली वास्को ड गामा ती आनी केन्ना कसो अजून वेळापत्रक थारायल्लो ना. ही फक्त मंडे आनी शुक्रारा सोमार आनी शुक्रारा वास्कोच्यान सुट्टली आनी दर्शन नगर ह्या रेल्वे स्टेशनार हांगा ती डिपार्ट जातली. ह्या सारक्या फुडल्या अपडेटा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फेब्रुवारीच्या 5 तारखेक विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान पत्रकार परिशदेन दिली. 21 जुलयाक विधानसभेन अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षणाचेर दिल्लो शब्द मुख्यमंत्र्यान पाळूंक ना. ह्या 7 दिसां भितर सरकारान आमच्यो मागण्यो पुराय करूंक ना जाल्यार फेब्रुवारीच्या 5 तारखेक विधानसभेचेर शांतता मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान पत्रकार परिशदेन दिली. आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो इतलोच हेतू की आमचें जें सरकार आसा लोकांचें सरकार आदिवासीचें सरकार आमकां ग्रांटेड धरीत आसा. आतां 2003 वर्साक आमकां ST स्टेटस मेळ्ळो. घटनेनुसार आमकां खूब कितें मेळपाक जाय आशिल्लें धरून पॉलिटिकल रिझर्वेशन इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. पूण अजूनय आमच्या पदराक आमचो सरकार जावन आमकां कायद्यान पावता ते पसून दिवपाक सोदिना. तुमी जाणात 21 जुलय 2023 आमच्या असेंब्लीत गणेश गांवकारांनी एक थारो मांडिल्लो की आमकां ताबडतोब रिझर्वेशन इम्प्लिमेंट करची म्हणून वा दिवची म्हणून. ताचेर एकमतान भासाभास जावन स्पिकरान
ट्रायबल मिनिस्टरा कडच्यान वा सीएमा कडच्यान कमिटमेंट घेतिल्लें की आपूण ऑल पार्टी डेलिगेशन घेऊन सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन वतलो आनी हो आमचो जो मुद्दो आसा रिजर्वेशनाचो तो ताबडतोब सोडयतलो म्हणून. पूण आयज दुर्दैवान आयज ऑलमोस्ट 6 months जातात पूण सरकार ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वचपाचे प्रयत्न करिना. सरकारान हे 7 दिसां भितर समज केलो जाल्यार आमी 5 तारखेर फेब्रुवारीचे 5 तारखेर आमी असेंब्लीचेर बेधडक मोर्चो व्हरतले आनी तो मोर्चो आमचो आसतलो पीसफूल बिकॉज आमी पीस लविंग आदिवासी म्हणटा ते पीस लविंग पीपल. आमच्या सगळ्या एसटी बांधवांक एक कळकळीची विनंती आसा. ही अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करपी जास्त गुन्हेगार आसा. म्हणून आमच्या एसटी बांधवांनी आता या अन्यायाचो अंत पोहोचून ही आमची शेवटची लढाई आसा अशें समजून हो जो आमी धडक तो मोर्चा जो हांगासर व्हरतले विधानसभेत तेका मोठ्या संख्येन तुम्ही उपस्थित रावचे. हे जे कितें जातले ते शांततायेन जातले. कोमुंदाद जागे फकत गोंयकारांचे देखून कोमुंदाद जाग्यांचेर बांदिल्लीं घरां कायदेशीर करपाक हरकत ना पूण गोंयकारांचीच घरां कायदेशीर करची म्हूण रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान मागणी केल्या. हे विशीं ताणें उत्तर गोंय कोमुंदाद प्रशासकांक निवेदन दिलें जाल्यार दक्षिण गोंयान विरेश बोरकारान निवेदन दिलें. आता परिस्थिती अशी जाल्या की गोंयकारांक सपोज एक गोंयान प्लॉट जाय, एक लिगल प्लॉट घेतलो जाल्यार गोंयकारां कडेन ताकद ना. आणि आताच तुम्ही बोवाळ पळयला की गोयचो सीएम प्रमोद सावंत हो जे इल्लीगल प्लॉट आसा, इल्लीगल जे मायग्रंटांनी घरां बांदल्या, बस्तीज केला, झोपडपट्टी केला, तांकां रेग्युलरायज करपाचे फुडल्या असेंब्लीन अमेंडमेंट हाडपाचे गजाली करता. मागीर तो कितें करता, थोड्या गोंयकारांक शिल्ड म्हणून यूज करता, तांकां आपयता आनी तांकां सांगता गोंयकारांक लागून आमी करता. आमी गोंयकारांच्या विरोधान ना. आमकांय जाय गोंयकारांक प्लॉट गेल्ले, गोंयकारांची घरां रेग्युलरायज जाल्ली. बट हेचो मिनींग हें न्हू की गोंयकारांक फुडें दवरून फाटल्यान सगळीं मायग्रंटांची घरां आनी मायग्रंटांचे बस्ती आनी झोपडपट्टी रेग्युलरायज करपाचें म्हणून. सो आतां आमी सिंपल मेमोरेंडम केला. आमी मेमोरेंडमान मागला की प्रत्येक आतां हांगा नॉर्थ गोवा कोमदाद एडमिनिस्ट्रेटर आहा तेजे कडेन मागला की त्याच्या ज्युरिडिक्शनान जितले कोमदाद जागे आसा, जे फ्री स्पेस आसा, ज्या जाग्याचेर प्लॉटिंग जावपाक शकता, गोंयकारांक आमी घरां दिवपाक प्लॉट दिवन तांकां घरां बांदपाक थंय प्लॉट एलोकेट करपाक शकता, अशे प्लॉट्स आयडेंटिफाय करपाचे खंयचे फ्री आहा ते. आनी ते प्लॉट आयडेंटिफाय करून तेंच्यांनी ते फक्त गांवकारांक ना जाल्यार गोवन ओरिजीन जे लोक आसा जशे कोडान बरयला प्री 1961, सो ते लोकांकूच तेच गोंयकारांक ते दिवचे, ही आमची मागणी आसा. सो आतां गेल्या फावटी आमी 2 फावट एलेक्यू घातले, आमी विरेशाच्या थ्रू जेन्ना एलेक्यू घातले आमच्या आमदारान तेन्ना आमकां तेचो डायरेक्ट आन्सर मेळोंक ना. म्हणजे अजून अशी परिस्थिती जाल्या की गोंयान कोमदाद जागो कितलो आसा, कितलो तो एन्क्रोच जाला, कितलो फ्री आसा, कितलो खऱ्यांनीच लिगली विकला, हे खंयसरूच डेटा सरकारा कडेन ना, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन ना, रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन ना. सो हेचेर एक्चुअली अभ्यास जावपाक जाय, हेचेर एक्चुअली ऑडिट जावपाक जाय. कित्याक अशेंच जर हे चलत रावले जाल्यार गोंयकार आतांच लँडलस आसा, कित्याक फॅमिली वाडत आसा, प्रत्येकाच्या एका फॅमिलीन 4 वाटे 10 वाटे जाला. सो त्या भुरग्यांक जे लँडलस आनी होमलस आसा पळय ते अशेंच लँडलस आनी होमलसूच सदांच उरतले. सो हें उरपाक जायना. सो आनी कोमदाद हो आमचो रायट आनी तो कितें तुका 100 भितर मातसो मेळटा. बाकीचे जर लँड आमी गेले, प्रायवेट लँड गेले जाल्यार ते गोंयकारांच्या हाती भायर पावले आनी ते ह्या सरकारानूच पावयला. कित्याक आमच्या गोंयान लँड प्रोटेक्शन ना, लँड सिलींग एक्ट ना. आयज आमी कोमुंदाद एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा तांकां मेळपाक आयिल्ले आनी सावथ गोवा झोन जो आसा तितून आमचे मेमोरेंडम दिवपाक आयिल्ले ते म्हणजे आयडेंटिफिकेशन ऑफ कोमुंदाद लँड. आतां अशें जाल्लें आसा खुबशे कोमुंदाद जागे जे आसा ते हडपलेले आसा, भायले येता आनी कॅप्चर करता. सो ताका लागून आमी एक मेमोरेंडम केला. त्या मेमोरेंडमान आमी घातलेलें आसा की जे कोमुंदाद जागे आसा, जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरिल्ले, गांवकारी सिस्टम जो आसलो पोर्चुगेज वेळाच्या पयलींच्यान हो गांवकारी सिस्टम कंटिन्यू जालो. कोड ऑफ कोमुंदाद येयलो. कोड ऑफ कोमुंदादांनी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जाल्ले की हे जे गांवकारी लँड आसा हे गांवकारांक दिवचे म्हणून. बट आयज खंय ना खंय इनलिगली हे कोमुंदाद लँड एन्क्रोच जाल्ले आसा, हाडलेले आसा, हडपलेले आसा आनी गव्हर्मेंट जो सरकार आसा, बीजेपी सरकार आसा, त्या इनलिगल एन्क्रोचमेंटाक लिगलायज करपाक सोदता. तशेंच तूं पळयता आसतना कितलेशे स्क्रॅप यार्ड्स ह्या हितून जाल्ले आसा, स्लम्स जाल्ले आसा आनी ते लिगलायज करपाचो हो षडयंत्र सरकार करता. सो ताका लागून आमी आमचे मेमोरेंडम घातला तितून हे जे जागे आसा कोमुंदादाचे ते
आयडेंटिफाय जावचे पयले म्हणजे आनी दुसरे आमचे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन नीज गोंयकार आसा जो 1961 जो कट ऑफ आसा तेच्या पयलींचे नीज गोंयकार आसा तांकां आयज तुमी पळयता आसतले गोंयकारांक जागे मेळना आयज खूब त्रास जाता. पयलू अशें आसलें की लिजार जागे दिवपाचे आसले, शेत रोवपाक जावं दोंगर करपाक लोक लिजार दिताले, जावं कोणाकूय गरजेवंत आसा ताका जागो मेळटालो. पण आतां ती पद्दत काबार जाल्ली आसा. आयज कोणीय येता आनी ते कॅप्चर करता. हें जावपाक जायना. त्याच लागून आमी मेमोरेंडम तेवूय घातलेले आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेब्रुवारीच्या 6 गोंया पावतले. बेतला ते इंडिया एनर्जी विकाचे उक्तावण करतले. तशेंच मडगांवां ते जाहीर सभा घेतले आनी सरकारी कार्यक्रमाकूय संबोधीत करतले. भाजपाच्या कोर कमिटीच्या बसकेन मोदींच्या गोंय दौऱ्याचो आढावो घेतलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान म्हायती दिली. जस्ट 6 तारखेर माननीय नरेंद्र मोदीजी हे गोंयांत येता. ताचे इंडिया एनर्जी वीक हाज्या निमित्तान ते 6 तारखेक इंडिया एनर्जी वीक जे 4 दिसाचें एक्झिबिशन 6 तारखेच्यान 9 तारखे पर्यंत ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करतले. आनी ताज्या उपरांत आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या संकल्पनेच्या अंतर्गत विकसित भारत एक बिग एक्झिबिशन कम पब्लीक रॅली आनी तातूंतल्यान 4 प्रोजेक्टांचें इनॉग्रेशन हाजेर इन डिटेलान परत एकदां प्रेस घेवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो कार्यक्रम लोकांक दाखोवन सगळ्यांक दितले. 6 तारखेर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी गोंयांत येतले. कितले तारीख? 6 तारखेर 6 फेब्रुवारी बेतूल तो प्रकल्पाचें उद्घाटन आसा आनी मडगांव जाहीर सभा. गोंयकारांक खाजगी क्षेत्रांत 80% आरक्षीत करपाचे तजवीज आशिल्ले गोंय राज्य थळाव्या उमेदवारांक रोजगार विधेयक 2024 हे बिल आमदार विजय सरदेसाय येता त्या अधिवेशनात मांडपाचे आसा. विधानसभा सचिवाक विधेयक मांडपा संबंधी ताणें नोटीस दिल्या. आनी एकदां म्हणजे सेकंड टायम आमी हें बिल की प्रायवेट सेक्टरान 80% रिजर्वेशन गोंयांत गोंयकारां खातीर जावचें हे एक म्हणजे मॅन्डेटरी करपा खातीर एक बिल आमी गेले खेपे मूव केलें. हे दुसरे फावट आमी हें बिल परते इंट्रोड्यूस केलें. तें बिल गेले खेपे लॉ डिपार्टमेंटाच्या वेटिंगा खातीर गेले म्हणून घाल्ले आनी थंयच तें म्हाका दिसता लॅप्स जालें. म्हणटकीर फुडें केन्नाय सरकाराक विचारलें जाल्यार सरकार तें बिल लॅप्स जालें म्हणून सांगतलें. फॉर एग्जाम्पल पोगोचें बिल तें तशेंच लॅप्स जालां आतां. सो तश्यो वस्तू लॅप्स जाल्यो म्हणून उरूंक जायना. हाजेर डिस्कशन जावंक जाय आनी सरकाराचो स्टँड हाजेर कितें जावंक जाय कितें जाता तो लोकांक कळूंक जाय. ताजे खातीर आमी हें बिल परतें आनी एकदां इंट्रोड्यूस केल्लें आहा. तेन्ना तें बिल प्रायवेट जेंडर बिल म्हणजे आसलें तेन्ना तेजे फुडल्या डिस्कशनाक आमी पूर्ण म्हायती दितले. दुसरे कडेन हें कितें हें जावन आमच्या स्थानीक भुरग्यांक म्हणल्यार प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटा तें कशें जातलें आनी गोंयकार म्हणल्यार कोण हे सगळें डेफिनेशन हातूंत येतलें. पूण सरकारान हे बिलाचेर आपलो स्टँड सांगचो आनी बिल स्टेफनाक येवचें हें म्हजो इंटेन्शन आसा. 27 आनी 28 तारखेर जागोर महोत्सव जातलो. 11वो जागोर महोत्सव शिरदोना जातलो. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन म्हायती दिली. अंदूच्या जागोर महोत्सवांत 6 संस्था वांटेकार जातल्यो. ते भायर 26 तारखेच्यान सुरू जावपी लोकोत्सवांत 500 कलाकार वांटो घेतले अशें मंत्री गोविंदान सांगलें. अंदूचो यजमान जें जावन आसा तें आमचे श्री सातेरी मूळ संस्थान पाळे शिरदोन. ह्या जागोर महोत्सवाक एक युनीक अशी वळख जावन आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जागोर म्हणल्यार हें एक गोंयचें आद्य पारंपारीक सांस्कृतीक दायज. अंदूच्या जागोर महोत्सवाक वट्ट 6 जागरकार जे आसात जे संस्था जे आसात त्यो भाग घेतल्यो आनी हो जागोर महोत्सव येता त्या 27 तारखेक ताजे गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकी उद्घाटन जातलें आनी 28 तारखेक ताजे आमचे आदरणीय स्पीकर जे आसात रमेश बाब तळवडकर हांच्या हस्तुकी ताचे क्लोजिंग सेरेमनी जातलो. अंदूचो लोकोत्सव जो आसा हो लोकोत्सव 26 तारीख ते 4 फेब्रुवारी त्याच कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर घेवपाचो ठरलेलो आसा. हेजे संदर्भान जय तयारी खास करून ह्या एकंदरीत लोकोत्सवा भितर 550 स्टॉल्स जे आसात थंय उबे जाल्ले आसात आनी त्याच प्रमाणे ह्या 550 स्टॉल्सांक धरून जवळ जवळ 700 जे कारागीर जे आसात ते तातूंत पार्टिसिपेशन करपाचें आसा ते 10 दिसां भितर. त्याच प्रमाणे
पूण खाशेलें जशें आमी विभाजन जर करतले ह्या फावटी पयलेच फावटी मायनॉरिटी कमिशन हांकां आमी जबळ 70 जे स्टॉल्स जे आसात तांकां आमी आज अलॉट करपाचें ठरयलेलें आसात. रेल्वे दोट्टीकरणाक विरोध करीत मंगळारा वेळसावच्या थळाव्या नागरिकांनी रस्तो ब्लॉक केलो. परवानगी नासतना लोकांची घरां मोडून RVNL हो प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप थळाव्यांनी ह्या वेळार केलो. जाल्यार कुट्टाळची आदली आमदार अलिना साल्डानान लेगीत रितसर परवानगी शिवाय डबल ट्रॅकिंगाचें काम कशें करता अशें म्हणीत RVNLच्या अधिकाऱ्यांक ह्या वेळार उजरावून काडले. The original owners of the land. So how can the railways, RVNL, trespass into our private property? And that too, destroying our homes and destroying our lives. Acquisition zalna sir inga. There is no acquisition, no acquisition in Valsav. is done. Okay. Plus, we have also given to your department, Verna Police Station also we have given, and Vasco Railway Police Station. So we are law-abiding citizens. Please, you have to understand, we need protection from the Goa Police for these people. रिंग रोडाचे काम देवा कडेन उलयता त्या मनशाचे ताचे कडेन कामां जायना जाल्यार ताणें हात वयर करचे आपूण ती कामां करता असो तोमणो फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान नांव घेनासतना मडगांवच्या आमदाराक मारलो. इस्टर्न बायपासाच्या हॉट मिक्सिंगाचें उद्घाटन केल्या उपरांत आमदार विजय सरदेसाय उलयतालो. रिंग रोडाचे देवा कडेन उलयता तो मनशाक चड लागता आनी ताजे मतदारसंघ आमी पळोवपाक लागलो. कॉमान तूच म्हणटा कॉम कोणाक पडटा देवा कडेन उलयता त्या मनशाच्या मतदारसंघात पडटा. ताज्यान करूंक जायना म्हणलें जाल्यार हांव फाल्यांच करून दिता पूण हात वयर काडून दिता आपल्याच्यान जायना. BJPन गेल्ले मरे तें काम करपाक कसलें काम जाता कितें काम करतात ओके कितें प्रोग्राम करता इव्हेंट करता आनी नांवां घेतात आनी लोकांची कामां जाता ती बंद करून दवरता. अशें करूंक जायना. लायट पेटना कित्याक तागेली लायट पेटना तो आपली लायट पेटल्या ती लायट पेटतली म्हणटा. 640 कितले किलोमीटर 3.2 किलोमीटर वन सायड हो 43 लक्षाचें काम. तशें फक्त फातोर्डा मतदारसंघाचें अशें काम न्ही. सुरवात जाता कुट्टरे फातोर्डा मडगांवूय लागता आनी नावेलीय लागता 4 मतदारसंघात लागताय. पूण आमचें ऑफिस फॉलोअप करताले हें काम बेगीन जावन दिवपाक. आमी केन्नाय कोण असो VIP येता तेन्ना कशें तरी आमी आमचें काम कुसयतात आमी करून घेतात आनी लोकांक ताजो फायदो जाता. हे खेपे बी एक VIP येवपाचो आसा चड करून पयल्या आठवड्यात फेब्रुवारी आनी ताजे खातीर हें काम ताणें घेतलां आसतालें. ना जाल्यार आतां ऑस्टेरिटी म्हणून ताणें कामां बी सगळीं बंद केल्ली. पूण आमी त्या हातूंत आमचो चान्स आमी मारिल्लो आहा आनी म्हाका दिसता हो रस्तो बरो जावप गरजेचो. इतलोच न्ही हांगा ग्रेड सेपरेटर येवपाची गरज आहा. हांगाच्यान वयर वचून नेक्स्ट जंक्शन आहात थंय परतें वयर वचून लोरयानवाल जंक्शन परतें वयर वचून सकयले ट्रॅफिक सायडीन उरता स्थानीक लोक एक सायडीन ट्रॅवल करूं येता आनी जे आवट एंड आवट वचूंक सोदता तांकां दुसरे भशेन करूं येता. हाजे खातीर हांवें बाब नितीन गडकरी कडेन उलोवन ग्रेड सेपरेटर 4 जाग्यांचेर पास केल्ले आहा. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.